सुर्ला सत्तरीत पर्यावरणपूरक इको ट्युरिझम प्रकल्प उभारपाक सरकारान मान्यताय दिल्या। फुडल्या दिसांनी ह्या प्रकल्पाचो बुन्यादी फातर घालतले, पण गोयच्या कांय पर्यावरण मोग्यांनी ह्या प्रकल्पा आड न्यायालयात याचिका दाखल केल्या। याचिका दाखल जाल्ल्यान ह्या प्रकल्पाचो फुडार अनिश्चित आसा। ह्याच विशयाचेर ठाणे पंचायतीन आयतारा खाशेली ग्रामसभा दवरिल्ली। ह्या वेळार व्हडा प्रमाणात नागरिकांनी हाजेरी लायिल्ली। ह्या प्रकल्पा संबंधित थाराव ग्रामसभेत सादर करताना हाजीर आशिल्ल्यांनी हात उबारून ताका मान्यताय दिली। हो प्रकल्प त्याच सुवातेर करचो अशी मागणी लोकांनी केली। ह्या प्रकल्पाक लागून गांवचे उदरगतीक उर्बा मेळटली अशें जायत्या जाणांनी ह्या वेळार सांगले। प्रकल्प म्हणजे दिव्यार आनी आमचे मॅडम हें हाडलेलो आसा आनी हो सुशीतपण गांवांत जावपाक जाय, गांव सुदारपाक जाय, रावन रोजगार मेळपाक जावो हेज्या खातीर एक फुडाकार घेतला। म्हणजे थंय ग्रामीण भाग थंय मजुरी जर करतालो खंयची जाल्यार थंय कांय तुका मेळना, दुसऱ्या गांवांनी वचचें पडटा। हेज्या खातीर ते बरेचशे आमच्या खातीर तेणी कश्ट खावन ते पास करून हाडलेले आसा। आमी ह्या गांवाच्या वतीन ती हेचे पयलीं आदी अभिनंदन करता। आनी दुसरी गोष्ट म्हणजे म्हाका सांग, आतां थंय तो जर गांव जर उठोवंक जर त्या लोकांचो जर मनात आसा, हेंचे जर पत्रकारांच्या जर मनात आसा उठोवपाचो तो आनी वाशालाच हाडून थंय सोडपाचें जर आसा, तर ती वाशाला सोडची आमकां थंय बाजू काडपाची, आमकां ताजो कांय संबंध आमकां पण आमचो गांव 1000 वर्सां जाली आतां आनी ती कोणाक खबर ना कितलीं वर्सां जाली आतां। कायदो काडला तो बरोबर आसा, पूण आमकां मनशा पेक्षा जनावर जर तांकां जर चड जाय आनी आमी मनशान भीक मागपाची आनी जनावरां थंय जेवपाचें आसा तर तेणी तशेंच हें करपाचें। पूण तेणी एक गांवची मिटींग घेवन घेवची अशी म्हाजी हांव पत्रकारा कडेन विनंती करता। कित्याक लागून त्या गांवची समस्या कितें आसा, ते रोजगार कितें आसा, थंय लोक गरीब कितलो आसा, गव्हर्मेंट सगळो थंय कितलो आसा, लोक कसो जगता थंय हे तेणी विचार करचे आनी त्या गांवाक येवन तेणी आश्वासनाचे विश्वासात घेवचें आनी फुडलो प्रकल्प तेणी सुरू करचो। ना तर ह्या प्रकल्पाक तेणी हात लावपाचो ना आनी आमी ताका निर्धार आसताले, आमी ठामपणे उबे रावताले। आयज आमी ग्रामसभेक उबे रावल्या, हेज्या पेक्षा आमी खंय फुडें वचपाक जाय पुरो गांव वयतले, पूण आमकां तो प्रकल्प जावपाक जावो असो आमी तुमच्या कडेन सगळ्या कडेन विनंती करता आनी तो जावंक जाय म्हणजे जावपाकूच जाय। तुम्ही जाणा अनएम्प्लॉयड कितलेशे वाडला आनी जर इतलो एक बरो प्रोजेक्ट जाय, गांवांत कितले तरी भुरगे आमचे इतले बरे शिकलेले आसा की तांकां थंय रोजगार ना, त्या माध्यमांतल्यान गांवांनी रोजगार मेळटलो। त्या भायर खुबशे आमचे थंय महिला मंडळ आसा आनी मंडळ आसा, ते कितें तरी करूं शकता। गांवांत जो बेरोजगार आसा तांकां तो स्वताचो कितें बिजनसय करूं शकता। आनी हे जर इतले आसून तांकां जर हाचो परिणाम जाता जाल्यार काल आतां हालींच एटॅक जालो थंय शेजाऱ्याकूच आमच्या, तेजो नॉक्सिवालान अख्खे तेजे प्राण कितें केलें तेंचेर पर्यावरण प्रेमी म्हणून जर तांकां दिसता की जाल्यार तांच्यांनी कितें केलें, कितें तरी ठोस उपाय केला काय कितें। आनी ही जी जमीन आसा ही म्हाज्या पुर्वजांनी खंय दवरलेली आसा, ना पर्यावरण मंत्र्यान दवरूंक ना, ना पर्यावरण प्रेमींनी दवरूंक ना, म्हाज्या जाणट्यांनी ती दवरलेली आसा। आनी जेन्ना ते आमच्या जाणट्यांनी दवरलेले आसा आनी ते आमी राखून दवरले आनी थंय जर आमकां उपभोग घेवंक मेळना आनी भलतोच जर येवन ते हें करता जाल्यार ही चुकीची गजाल आसा। ताजेर विचार जावचो, पंचायतीन ताजेर विचार करचो आनी हे जो आमचो इको ट्युरिझम प्रकल्प जो आसा तो मार्गाक लावपाचो। गोमंतक टीव्ही खातीर ठाणे सत्तरीच्यान रिपोर्टर सपना सामंत।